केरी हरमलच्या देव आजोबाची जात्रा आयतारा व्हडा भक्तिभावान जाली। या वेळार गोंया सयत महाराष्ट्राच्या भाविकांनी देवाचें दर्शन घेवपाक व्हडा आंकड्यान हाजीर आशिल्ले। आंगवण केल्या उपरांत केळीचो घड आजोबा देवाक दिवपाची प्रथा हांगा आसा। जात्रेक केळीचो घडाची रास या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी। पळयात जात्रेची कांय खिणचित्रां। महाराष्ट्र भरपूरच लोक इल्लो आसा। तरी कितले दीस कार्यक्रम आसता? आमचो हो कार्यक्रम 5 दीस आसा। पहिले दीस आसता दशावतारी नाटक, दुसरे दीस आसता ऑर्केस्ट्रा, तिसरे दीस आसता कीर्तन, चौथे दीस आसता बायलांचे नाटक आसतले। ह्या नाटकाक सगळे लोक भरपूर येतात खंयसून खंयसून। घड बी कशी घड लोकांचे मानलेले सगळे घड मानलेले घड सगळ्यांक दिल्ले असत। सगळ्यांची इच्छा आजोबा आमच्या पूर्ण करतात सारखी। सगळ्यांची कामां सारखी व्यवस्थित जातात। जी कोणाची बायलाची एका काकणा सांडलेली असता त्यांनी आजोबा गाराणा घातला, त्यांनी 8 दिवसांनी त्याची काकणा मेळ्ळी, त्यांनी परत हाडून घट दिल्लो असा आजोबा।